पयर म्हणल्यार 20 ऑक्टोबराक जे गोवा सरकाराचे जे रिवर एंड नॅविगेशन डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी रोरो फेरी सर्वीस चालू करपा खातीर एक टेंडर फ्लोट केला। ही रोरो फेरी सर्वीस म्हणल्यार एक अशे तरेची फेरीबोट आसता जी दोनी वटेनच्यान ओपन आसता, ज्या फेरीबोटीन एके वटेनच्यान गाडी घालून तुमी दुसरे वटेनच्यान ती भायर काडपाक शकता। ही जी फेरीबोट आसा ती खंय टर्न करून लावपाची गरज ना, ती एके वटेनच्यान जर तुमी चडले जाल्यार ती फेरीबोट दुसरे वटेन वचून तशाच डायरेक्शनान ती लागता आणि दुसरे वटेनच्यान ती गाडी भायर काडूंक मेळटा। ह्या टेंडरान हे 2 रोरो फेरीबोटीस चालू करपा खातीर हे टेंडर फ्लोट केला। तशेंच हे टेंडर आसतले जेन्ना कोण जो बिल्डर आसतलो, जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर ही रोरो फेरी चालू करतलो, तेणें स्वता ही फेरीबोट बांदपाची आनी स्वता ऑपरेट करपाचें अशें ह्या टेंडरान बरयलां। ती रिबंदर ते चोडणा जी फेरी सर्वीस आसा थंयसर रोरो फेरी चालू करपा खातीर हे टेंडर घातला। ह्या टेंडरान तेंच्यांनी 2 ज्यो फेरयो आसा त्यो चालू करपा खातीर हे टेंडर घातला। ह्या टेंडराची अमावंट आसा 10 करोड रुपया। ह्या टेंडराचो जो आसा तो अमावंट आसा आनी ह्या टेंडरान अशें मेन्शन केला जे रोरो फेरी कोण हांगासर जो घालतलो त्या रोरो फेरीची कॅपेसिटी आसूंक जाय एक 12 ते 14 फोर व्हिलर गाडयो एका टायमार, तशेंच 50 पॅसेंजर एका टायमाक त्या रोरो फेरीन ट्रान्सपोर्ट करपाक मेळपाक जाय अशें ते टेंडरान बरयल्लें आसा। आमच्या सरकारान निविदा आयज ओपन केल्ली आसा आनी ह्या आदाराचेरूच हांव सांगूंक सोदतां की जी आयज टेंडर फ्लोट जाल्लें आहा, टेंडर फ्लोट जाल्या उपरांत एक 5 ते 6 म्हयने जर एक मॅन्युफॅक्चररान कश्ट घेतले जाल्यार ही 5 ते 6 म्हयन्या भितर ही फेरी सुरू जावपाक शकता अशें आमकां खात्रीन आसा। रोरो फेरी आता एक कन्वेंशनल फेरीज आसा पळय न्ही, इट इज टू स्मॉल वेसल टू कॅरी मल्टिपल फोर व्हिलर्स म्हणून आमी एक हें केल्लो आसा की केरळाक आमी वचून विजीट केले आनी ताचे नंतर आमी रोरो फेरीज इंट्रोड्यूस करपाचो प्रयत्न केलो। प्रायोगीक तत्वाचेर आमी रोरो फेरीज गोंयांत इंट्रोड्यूस करतले आनी पयलीं म्हणजे आमी रिबंदर चोराव ह्या जाग्याचेर बिजिएस्ट रोड्स आसात आनी व्हडल्यो फोर व्हिलराच्यो लायनी फेरीन वचपाक रावतात, की आमी प्रायोगीक तत्वाचेर 2 रोरो फेरीज इंट्रोड्यूस करपाचे पळयतात। त्या खातीर आयज आमी टेंडरय काडलो आसा